येवकार तुमकां मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आयज आमी आसा मया भागान तुम्ही जाणात सध्या कितें राजकीय हालचाली चालू आसात ते BJP सध्या एक म्हणटा तो प्रेमेंद शेट जो अनंत शेटाचो भाव जो पयलींचो BJP MLA आशिल्लो ताच्या भावाक BJPन त्या दिसा एंट्री दिल्या। हांगालो जो BJPचो जो MLA आसा प्रवीण झांटये त्याच्या विशयी सध्या लोकां मदीं कितें उत्सुकता आसा, ताका तिकेट मेळटली काय ना हे आमी आयज जाणून घेवया। दुसरें म्हणजे हांगा जे इंडिपेंडंट आहा जे मिलिंद म्हणटात ते त्यांच्या विशीं लोकांची कितें मतां ती जाणून घेवया। त्या भायर काँग्रेस आप आसा, MGP आसा, MGP आनी जरी TMCचे अलायन्स जाले जाल्यार TMCचो कॅन्डिडेट हांगा आसतलो की MGPचो कॅन्डिडेट हांगा आसतलो ते आमी लोकांक विचारया। आनी आमी जर फाटले कितलींशीं वर्सां पयलीं की जेन्ना पयलीं हांगा जो MGPचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावन इलेक्शनाक जिखिल्ली ती म्हटल्यार शशिकला काकोडकर, ती 2 फावट इलेक्शन जिखली। मागीर जिखिल्लो काँग्रेसीचो झांटये। मागीर कितलींशीं वर्सां फाटलीं आमी पळयता की BJPचो कॅन्डिडेट जिखता ह्यो सीट। लास्ट टायम आमी जेन्ना पळयलें की जे पयलींचे जे स्पीकर आशिल्ले अनंत शेट जे BJPचे कॅन्डिडेट तांकां एक्चुअली तिकेट मेळपाची आशिल्ली पूण लास्ट मुवमेंटाक तांची तिकेट कट करून तेन्ना तिकेट प्रवीण झांटयेक दिली आनी प्रवीण झांटयेन ह्यो मतदारसंघ जिखिल्लो BJPन। सो हे फावट कितें जातलें ती सगळ्याच्या लोकां मदीं ती उत्सुकता आहा ती आमी जाणून घेवया। त्याच्या पयलीं खातीर हांव पयलीं जो आमचो जो सचिन सुर्लीकर ताका तुमी इतलेंच पळयता की तो मतदार राजा बाकीच्या एरियेनी वचून भोंवतलो ताका मातशें मया विशयी विचारया। सचिन येवकार तुका आमी आज येयल्या मया भागान कितें दिसता लोकां मदीं सद्या कितें कन्फ्युजन आसा की लोकांक कळ्ळें की बाबा ह्याच मनशाक तिकेट आसली आनी ह्यो तो मनीस जिखतलो म्हणून? म्हाका दिसता भयंकर कन्फ्युजन आसा। हांव जशें म्हणटा की प्रत्येक आतां मतदार सध्या कन्फ्यूज आसा की पार्ट्यो बदलप चालू आसा ताज्या खातीर। सगळ्यान पयलीं हांव सांगता की हे जे मतदारसंघ आसा मय मतदारसंघ तुमी म्हटलें तशें जायते म्हणजे MGP हांगासर जाले, काँग्रेस जाले, BJP सुद्दां जाले, पूण हांगासरले जॉग्राफिकल हे जर पळयत जाल्यार हांगासर टोटल 7 पंचायती लागता। जातूर सगळ्यान म्हत्वाचे अशें मय वांयगणे पंचायत आसा, मागीर चोडणा पंचायत आसा, नार्वे पंचायत आसा, मागीर ऑन मावळिंगे कुडचिरे पंचायत आसा, तशेंच सरवण पंचायत आसा, शिरगांव पंचायत आसा आनी पिळगांव पंचायत आसा। सो ह्यो सगळ्या पंचायतीचे जर आतां उलोवप जालें जाल्यार चोडणा जी आसा ती म्हाका दिसता 2 टर्म पयलींच हांगासर म्हणजे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातली, पयलीं ती कुमारजुव्या मतदारसंघान आशिल्ली। सो ताजो फरक फाटल्या 2 इलेक्शनांक बरोच पडलो हांगासर। आतांचें सिच्युएशन तुका म्हणत जाल्यार लोक कन्फ्यूज आसा कारण अजून पर्यंत खंयच्या पार्टीची खंयची तिकेट कोणाक मेळटली ही भयंकर अजून पर्यंत तांच्यांनी सस्पेन्स कशें क्रिएट केल्लें आसा। आयचो पेपर जर पळयत जाल्यार BJPचे सुद्दां आतां भरपूर हल्ला कारण लोकांचे व्यूज अशें आयकपाक येता म्हणटा की जे आतां पार्टीन घेतल्या प्रेमेंद शेट हांकां सो तांकां सुद्दां तिकेट मेळटली काय ना हो मोठो गोंधळ चालू आसा। थोडे जाण फेवरान आसा आनी चडशे फेवरान ना अशें म्हणटात लोक। सो ती तिकेट कोणाक वयतली काय हो एक मोठो प्रश्न आसा। अशें आयकपाक येता की आतांचे सद्याचे जे MLA हांगासरले आसा प्रवीण झांटये ते MGPन वयतले काय म्हणून आनी ते तांची हालचाली त्या दिशेन अशी दिश्टी पडटा आमकां। पूण TMC MGP ह्यो सीट दितले कशें आसा हांगासर पयलीं जी MLA जाली शशिकला ताई काकोडकर तांच्यांनी ते MGPचे आशिल्ले आनी MGPचो बरो होल्ड हांगासर आसा। जायते लोक MGPच्या फेवरान अजुनूय आसा आनी सुदीन बाब सुद्दां अजून पर्यंत क्लेम करता की मयेचे सीट जर आमी सारकें काम केलें जाल्यार हे MGP कडेन तश्शे उरतले म्हणून। पूण MGPचो कॅन्डिडेट कोण कारण BJPन सध्या BJPचें अशें आसा की प्रवीणांक तिकेट दिवचे ना दितले हाजे बद्दल खूब सस्पेन्स क्रिएट आसा। MGPचो आमी जर फाटल्या दिसांनी पळयलो तो कॅन्डिडेट आसलो प्रेमेंद शेट तो काम करतालो तो सडनली BJPन गेलो म्हणजे BJPन ताका घेतलो सो त्या खातीर MGP खातीर हे एक्चुअली लॉस न्ही? बरोबर हांव ह्या मतदारसंघान रावपी सो त्या खातीर म्हाका कांय गोश्टी हांगासरल्यो खबर आहा। लोकां कडेन उलयतना कांय गोश्टी आयकपाक येता की जे लिडर्स आसा ते कोणा खातीर काम करता काय परत परत पार्ट्यो बदलून लोकांच्या मनान कन्फ्युजन। आतां लोक जे MGPन म्हणजे एक 20 दीस पयलींच म्हणजे BJPन एंटर जावच्या पयलीं 20 दीस पयलीं मोठी सभा घेतली आनी ते सभा घेवन MGPन एंटर जाताना खुबशे कितें कितें BJPकूय म्हटलें गेलें आनी आतां जेन्ना BJPन एंटर जाताना कांय गोश्टी परत म्हणजे BJP बद्दल ज्यो म्हटलेल्यो त्यो मागीर कितें जाल्यो काय लोकांच्या मनान लोक जे सपोर्ट करता ते कितें म्हणून सपोर्ट करता आता असो एक प्रश्न आसा। लोक विचार करतले कारण लोक सारखे हुशार जाल्ले आहात लोक विचार करतले की लिडर कोणा खातीर काम करता ते। पूण आमी जर फाटले 4 म्हणजे फाटली जर आमी 4 फावट आमी जे असेंब्ली इलेक्शन जाले ते पयलीं ती सदांच BJP फाटसून रावल्या आनी BJP अशें म्हणटा की तांचो बाले किल्ला पूण BJP अजूनय आयात करता कोणाक तरी। सो बाले किल्ला म्हणजे मनीस हांगा पळयतले की बाले किल्ला आसतलो कितें जातलें? जशें तुमी म्हणटा तें सारकें आसा की हांगासर बाले किल्लो असो म्हणटा सारको गड असो म्हणटा BJP कोणाकूय दोरी जाल्यार BJP येतले अशें म्हणटा। पूण ह्या फावटी एक तो ट्रेंड दिश्टी पडना हांगासर तसो
लोक मनीस पळयता सध्या. कारण जशें आतां कदाचित कारण आसतलें झाटयाक न दिवचें कारण तेजे परफॉर्मन्साचेर आसूं शकता किंवा बाकीच्या गोश्टींचेर आसूं शकता. तेच प्रमाणे फाटल्या फावटी जे सर्गेस्त अनंत शेट आशिल्ले तांकांय टिकेट न्हयकारपाचें कारणूय तेंच आसूं शकता, परफॉर्मन्साचेर कितें आसतलें. पूण लोकांक खबर आसा की जेन्ना सर्गेस्त अनंत शेट जेन्ना हांगासर आशिल्ले तेन्ना तेजी जायतीं कामां आतांचे जे तेजे भाव आसात ते सुद्दां सांबाळटाले. सो लोक तांचेर कितलो विश्वास दवरतले, मनशांचेर पळोवन वोट करतले, मनीस पळोवन. आनी म्हाका दिसता तशें करप भरपूर गरजेचें आसा पूर्ण गोंयान की मनीस पळयात जो लिडर तुमचें काम करतलो. परत परत हांव सांगता, डेव्हलपमेंटल वर्क म्हणटा तें स्वताचें न्ही, कशें डेव्हलप जावपाक जाय, एक फ्युचरिस्टीक प्लॅन कितें आसा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तो म्हत्वाचो आसा. म्हाका एक सांग, आतां आमी जेन्ना पयलें प्रेमेन शेट जेका जेन्ना एंट्री दिली, एक इन्सिडंट घडिल्लो जेन्ना CM विजीट करतालो सगळ्या गांवांनी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तेन्ना एक मयान एक इन्सिडंट घडिल्लो आनी लोकांनी बोवाळ घातलो आनी अगेन्स्ट तो प्रवीण झाटी आशिल्लो. आमी प्रुडंटान दाखयलो तो पयलीं. सो तें कारण आसतलें की प्रेमेन शेटाक घेवपाक? येस, अशीं जायतीं कारणां आसा. हे तूं इन्सिडंट सांगता ते ऑन मावळिंगाचे इन्सिडंट आसा. तेंचे जाग्या खातीर अजुनूय प्रश्न आसा. तांच्यांनी ZP इलेक्शनाक बहिष्कार घातलो, एकट्यानूय थंय वोट करूंक नाशिल्ले. सो ते लिमिटेड वोट्स आसा थंयसर, बट ताजो इफेक्टूय जाल्लो ना न्ही प्रत्येक. आनी कशें आसा, एक हांव सगळ्यां कडेन अपील करपाक सोदता की तुमचे वोट हो रायट आसा, तो वोट कास्ट करप भरपूर गरजेचें आसा. वोटींग न करून तुमी बहिष्कार करून म्हाका दिसता खूब चुकीचें जातलें. तुमी विचार करपाक जाय की कितें करपाक शकता ते. येस, बट तो एक कारण आसा. आनी जायते रिजन्स आसा टिकेट न्हयकारपाक. म्हणजे ओवरऑल परफॉर्मन्स जर कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज पळयत जाल्यार तो एक म्हत्वाचो. आनी BJP म्हणटा आसतना एक संघटना आसा. BJPचे एक अशें म्हणटा की एक बऱ्यापैकी संघटना, आनी ते पळयतात की खंयचो परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग आसा, तेंची कामां कितें आसा ती, आनी ताच्या नंतर टिकेट फुडें वयता. ओके, तर आमी आतां फुडें या मावळिंगे सुद्दां भागान आमी वयतले. आमच्या सचिनूय आसतलो आनी आमची फूल टीम वतली आनी आमी लोकां कडल्यान जाणून घेवया खरेंच कितें जावंक शकता ह्या मतदारसंघात ते. आतां आमी आसा गांवकर वाड्यार आनी आमच्या वांगडा आसा सकाराम पेडणेकर, जेंच्यांनी खुबशे सामाजीक काम केलां. म्हणजे लायब्ररीन जावं पाणलोट समितीन ते आसता, इवन मय विमोचन समिती, त्या समितीन तेंच्यांनी काम केलां. तांच्या कडल्यान जाणून घेवया कितें इश्यू आसतले मया मतदारसंघान एफर्ट. सर, म्हाका एक सांगूंक शकता की एफर्ट जेन्ना मय वोटिंगाक वतले, लोक जेन्ना वोटींग करता तेंच्या मनान अशे कितें इश्यू आसतले? मये जो विशय आसा हो भयंकर मयेचे वोटर जे आहा ते सुज्ञ आसा की मयेच्या लोकांक खूब लोकांनी वापर करून घेतला आनी जे काम करपाक जाय आसलें तें करूंक ना. आतां काही लोक जे आसा ते फक्त इलेक्शन किंवा बेगडी समाजकार्य करून आपले निवडणुकीक पोळी भाजून घेवपाक सोदता. अश्यो खुबश्यो गजाली आसा आनी ह्या लोकांक लोक सारके वळखता. आयज मयान जे इश्यू आसा ते खूब आसा. ग्रासरूट लेवलाचेर जर काम करतलो जाल्यार आमी जर फाटल्या काही तेंपाचो जर आढावो घेतलो जाल्यार बहुतांश जे आमदार जाले ह्या भागांतले तांकां ग्रासरूट लेवल कितें विकास करपाक जाय हेची आयडिया किंवा विजन जे आसा तें मुळान कांयच ना. आनी तेका लागून मये आजुनूय जो आसा फाटीं उरला. गोवा स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जालीं, तेजे आमी उत्सवूय मनयता, पुणून मय त्या बाबतीन आजुनूय कितलोसोच फाटीं उरला. आनी तेचें कारण मुख्य जें आसा तें आमची गोंयचे सरकारां आनी त्याच बरोबर हांगासले लोकप्रतिनिधी जे आसा तो आपलो मयेचो जो प्रश्न आसा तो त्या पोट तिडकीन मांडपाचें काम जें आसा तें आयज मेरेन जाल्लें ना. आमी पळयता रस्ते आसा किंवा इतर ज्यो गोश्टी आहा ह्यो सर्व सरकारान सगळ्या लोकांक दिवपाक जायो. घटनेचे अधिकार जे आसा ते सगळ्या लोकांक भारतभर मेळटा. आयज मयान हे अधिकार कित्याक मेळना हो प्रश्न जो आसा तो मयेकारांक आजुनूय सतयत आसा. शेती संदर्भांत किंवा इतर जी कामां आसा त्या संदर्भांत कस्टोडियन इवॅक्यूव प्रॉपर्टी म्हणून जो हो विशय आसा 60 वर्सां जर प्रश्न सुटोनूय ह्याच्या सारकें दुख्ख आनी खंयचें. आनी ह्या सरकारांनी आमी म्हणपाचें न्हू पूण गांवठी भाशेन जर आमी म्हटलें जाल्यार कट्टेन नाक बुडोवप हें खंयच कमी पडचें ना. तेंच्यांनी तेंच काम करपाचें. कायदो जावनूय वयल्यान जर 7 वर्सां लागता हेच्या सारकी आणखी दुखद घटना ही खंयची आसूंक शकता. कायद्याचें इम्प्लिमेंटेशन करप तेका खंयच्या आमी म्हणटा की 40 जे आमदार आसा विधानसभेन तितूंतल्या एकट्यानूय तेका विरोध असो म्हणजे डायरेक्ट ह्या कामाक विरोध, जशें आमी पळयता की मराठी राज्यभाशेक विरोध जालो किंवा आनी इतर प्रश्न आहा तांकां विरोध जाले.
पूण मयेच्या लोकांक न्याय दिवपाक लागून कोणी असो डायरेक्ट विरोध केलो इंटरनल कोणी आसतले सांगू नजो आमच्यान विशय हें ना पूण डायरेक्टली जे विरोध करता जावं माचयेर येवन ते डायरेक्ट आपलो विशय मांडटा अशी तरी गजाल जावं ना जाल्यार ह्या गोष्टीक आजूय कित्याक विरोध हे जाता आमी आमची कृतज्ञता आसा की भारतीय जनता पार्टीचे जे मनोहर पर्रीकर जावन गेले तेंच्यांनी ह्या विशयाक खंय तरी थोडोसो आदार दिलो आनी आयज कायदो जावन पडला लोकांक खंय तरी आदार जाल्लो आसा त्याच्या बद्दल आमी खंयच कृतज्ञता व्यक्त करता आमी बेईमान मयेकार जे आसा ते बेईमान जावचे ना पूण जे बेगडी लोक आयज खंय तरी तिकेट मेळपाक जायत म्हणून जर ह्या माचयेर चडटा जाल्यार तांकांय लोक वळखतले हे सारकें काळ्या दगडा वयली रेख म्हणटा पळय ते आसा कित्याक तर मयेचे लोकांनी फाटलो इतिहास जर पळयलो व्हडल्या व्हडल्या पयशेकारांक हांगासर न्हिदयल्ले आसा पयशे घेतल्या आनी पयशे खावनूय मतां जी आसा ती तांकां कोणाक जाय तांकां मतां मारलेली आसा पूण ही गजाल जी आसा ते मयेकार सुज्ञ आसा म्हणून तेंच्यांनी केल्या म्हणून आयजूय तोच विशय जातलो हे म्हाका हेची म्हाका खात्री आसा एक वोटरा मदीं तुमकां दिसना कन्फ्युजन आसा अशें BJPचे कोण तरी नवीन एंट्री जाता थोडे म्हणटात की जो सद्या सिटींग MLA आहा ताका टिकेट दिवं नाका म्हणून तुमी सो त्या खातीर BJP कोण तरी MGPचो जो लिडर आसलो ताका घेतला इवन कोण तरी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट फुडें सरता मिलिंदा आर्क सो अशें जेन्ना सगळें कन्फ्युजन आसता तें कन्फ्युजन अजून लोकां मदीं आसा दुसरें म्हटल्यार आनी लोक खरेंच हातूंतल्यान खरो बरो लिडर काडूं शकता वेंचून कशें आहा आजच्या ज्यो विद्यमान जे पक्ष आसा आमच्या गोंयान ह्या पक्षांक लागून मयेचे लोक झटले तांकां वयर काडपाक लागून झटलेले आसा हें खरें पुणून त्याच बरोबर जे आयची जी स्थिती आसा खंयच्याय उमेदवाराक हाडलो आनी त्या माचयेर बसयलो आनी ताका उमेदवारी दिवपाची तयारी केली जाल्यार ही गोश्ट योग्य न्हू आमी ह्या पक्षाक काम केल्लें आहा हो पक्ष वयर काडपाक लागून मयान जेन्ना कोणूच नासलें नेतृत्व मयान पक्षाचें नांवूच नासलें तेन्ना सुरवात जी केल्ली आसा ती आमी केल्ली आसा हांव पयलो जो म्हाका दिसता जशें पंचायतीन सरपंच म्हणून नागरीक आसता तसो भारतीय जनता पार्टीन पयली सुरवात जी आसा मयान प्रचाराची ती हांवें केल्ली पूण जे निती धर्म जावं कितें जे न्याय दिवपाक जाय ह्या मतदारसंघाक तो आयज तेंच्या कडसून दिलो वचना आमची अपेक्षा आसली की ह्या मतदारसंघातले नेतृत्व फुडें काडून तांकां वाव दिवचो ही आमची आयजूय इच्छा आसा त्या बद्दल आमी खंयच फाटीं ना पूण जे जर एका उमेदवाराक संदी दिली आनी तो संदी दिवन ते 5 वर्सां 10 वर्सां जर मतदारसंघाक फाटीं दवरता जाल्यार त्याच मनशाक आनी घराणेशाहीक जर परत संदी दिता जाल्यार तेचो विचार हो जातलो आनी लोक तेचो विचार करतले आनी करचो पडटलो कित्याक ह्या लोकांक पुरेपूर लोक वळखून जाणा हेंचे कडेन जे समाजकारण आहा जें बेगडी समाजकारण आहा हें फक्त आपल्याक उमेदवारी ना जाल्यार ते हांगासर केन्ना आसना आमी हेचो इतिहास पळयल्लो आसा ह्या एका उमेदवाराचो जो भाव आसा जेन्ना ताका तिकेट मेळ्ळी ना आनी BJPन दुसऱ्याक तिकेट दिली तेन्ना होच दुसऱ्या पार्टी बरोबर मेळोन तेच्या कडल्यान पयशे घेवनूय त्या पार्टीक काम केल्लें आहा ह्यान पयलीं तर ह्यो गोश्टी हेचे पुरावे सुद्दां आहा आमचे कडेन हेका हे लोकूय वळखून जाणा लोकांकूय सगळ्यांक खबर आसा सो हो BJPचो जो बाले किल्लो आमी जो म्हणटाले तो आतां उरला काय उरोंक ना BJPची जी संघटना आसा ती आमी अशा पद्दतीन बांदलेली की ती खंय म्हाका दिसता आयजूय तशी हालना कित्याक तर लोक संभ्रमीत जाल्ले आसा की जे मोदींचें नेतृत्व आसा थंय खंय तरी लक्ष दिवन लोक ह्या बाकीच्या गोश्टी कडेन खंय तरी काना दोळो करतात आनी पार्टी कडेन आयजूय ठाम आसात म्हणून हे असो विचार हेंचो न्ही करचो न्हू पूण हेका लागून आमी खंय तरी तेचो दुरुपयोग करचो आनी लोकांची संदी घेवची हें योग्य न्हू अशें आमकां दिसता मयान अपोजिशन आसा कोण मयान सद्या तरी तशें ओपोजिशन ना आनी जे ओपोजिशन आसा ते बी सगळे एकी कडेन येना ते विखुरलेले आसा प्रत्येक जाण इलेक्शनाक लागून वेगवेगळी पार्टी धरता आनी वेगवेगळ्या हितून गेल्या उपरांत संघटीतपणा विरोधी सुद्दां जरी आसलो तो मनांतल्यान तेजे मया विशयी जें प्रेम आसा तें त्या विरोधान प्रकट जावपाक जाय जाल्यार तो विरोधी पूण तो जर उमेदवारीक लागून खंयच्या पक्षाची मेळटा म्हणून जर विरोध करता जाल्यार तो योग्य न्हू मयातले ज्वलंत प्रश्न आसा किंवा इतर जे ह्या हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे आसा शेताचे प्रश्न आसा इतर मायनींग प्रश्न आहा हे सगळे जर
ज्या उमेदवाराक खबर आसा जो पोट तिडकीन ह्या फावट्यान शेतान जेणी काम केल्लें आसा तोच हे मांडूंक शकता, बाकीचे थंय मांडूंक शकना जाल्यार ते कशे न्याय दितले. आमी आतां फाटल्या उमेदवाराक जो आतां तिकेट जाका नाकारली तेजें मुळान कारण तेंच आसा, ताका मयाचो इतिहासूय खबर ना आनी भुगोलूय खबर ना आनी सांगपाक गेले जाल्यार ताका कळना. हो विशय जाल्ल्या कारणान त्यो गोश्टी खंयच्यो ह्या उमेदवाराक जे आतां जो विद्यमान आमदार आसा ताका तिकीट नाकारपाचें कारण तेंच आसा. जर तो सक्षम आसलो जाल्यार ताका तिकीट नाकारपाचो प्रश्न येनासलो. ओके, पूण आतां मयान जर सपोज कोणाकूय टिकेट दिली BJPन खंयच्या उमेदवाराक फूल संघटना ताच्या फाटसून उबी रावतली. संघटना जी आसा पळय ही म्हत्वाचो प्रश्न आसा आनी संघटना सहसा तुटना. म्हणून जर संघटनेच्या विरोधान वचोन जर तेंच्यांनी गृहीत धरलें की अशे गोश्टी घडटा की ना सक्षम उमेदवार जर दिलो ना आनी सदींच जर मयांक जर गृहीत धरून चल्ले की मयाचो खंयचोय उमेदवार दवरा आमी येतले अशें जर धरलें जाल्यार तो लोक जे आसा ते वळखतले आनी लोकांक मयेचे लोक सुज्ञ आसा त्या बद्दल म्हाका खंयच येना, ते योग्य तो निर्णय घेतले. ओके सर, हांव तुमकां एक लास्ट प्रश्न विचारता की आमी जे सोर्सीस बीन आमकां सांगतात की प्रेमीन शेट जाका एंट्री दितना ताका एक प्रॉमीस केला खंय BJPन की ताका BJP तिकेट दितले म्हणून मयाची. तिकेट डिक्लेअर जावंक ना, नो डावट पार्लमेंटरी बोर्डाची अजून डिसिशन जावपाचें आसा BJPचें, मागीर तिकेट फायनल जातलें, पूण सोर्सीस सांगतात आनी ताणें तशें कंडिशनूय घातलेलें. सो MGPचो एक कॅन्डिडेट घेवन BJP जेन्ना तिकेट दिता तेन्ना BJP फाटसून तुमी रावतले सगळे जाण त्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान. पळय अशे जे कॅन्डिडेट आसा हांकां BJP बद्दलूय प्रेम ना आनी खंयच्याच पार्टी बद्दल प्रेम ना. स्वताक उमेदवारी मेळच्या पुरतेंच हें BJPचें प्रेम आसा. ह्या बद्दल त्या पार्टीच्या नेतृत्वांनी वळखोवपाक जाय आनी तेंच्यांनी निर्णय घेवपाक जाय. आमी तांकां सांगना, लोक निर्णय कितें घेवंक जाय तो लोक घेतले. की आमी म्हाज्या पद्दतीन जर आमी सांगलें जाल्यार आमी पार्टी कडेन एक हांव आतां सक्रीय कार्यकर्तो ना. आमी पार्टी कडसून पार्टीच्या जे थोडेशे हांगासर मयांतले जे नेतृत्व आहा मतदारसंघातले ते खंय तरी कानाडोळो करता. जे आमचे सिनियर कार्यकर्ते आहा हांगासरले तांकां लागून आमी सुशेगाद आहा. पार्टी कडेन आमी पार्टीच्या विरोधान ना, पुणून आमचें मत कितें आसा हें पार्टी कडेन मांडलेलें आसा. तेंच्यांनी तेजो विचार करचो. ओके ओके, थँक्यू सर, खूप टायम दिल्या बद्दल थँक्यू. आतां आमी आसा मावळिंगे भागान. म्हाका एक सांगा, मावळिंगेन खरी डेव्हलपमेंट जाल्या? फाटलीं 15 वर्सां पळयता आमी हांगा BJP रूल करता. मावळिंगे खरी डेव्हलपमेंट जाल्या? कांयच ना. कांयच. मेन म्हटल्यार आमचे रस्त्याक खड्डे पडल्यात, कितें कोण लक्ष घालना काय ना. दुसरें म्हटल्यार आमचे भुरगे हांगासर बरे बरे शिकलेले आहा, तेंची कसली कामां जाल्ली ना. मेन म्हटल्यार कोण आमदार कोण येयलो ते आमचे कांयच लक्ष घालना. मावळिंगे कित्याक लक्ष घालना? कित्याक खूब पयस पडटा म्हणून की मावळिंगेन तशी मतां बीन ना? कितें ते कांयच कळना. मेन म्हटल्यार आमचो मकस जमीन आहा आमची, ती आमची स्वता आमी कसयता, ती आमचे कोण लक्षान घेना. आमी खंय ना गेलेले आमकां ऑब्जेक्शन हाडटा आनी कितें हाडटा आनी आमचे मावळिंगचे जर कोण कितें करपाक गेले जाल्यार तेचे ऑब्जेक्शन भायले युनियन कितें कितें करीत आहा. भायल्यांक चान्स पडटा पूण मावळिंगेच्या लोकांक काम करपाक दिना. अशें ठरयलां की आमची जी जमीन आहा ते आमचे रक्त असो गेले आता, पूण आमी जमीन आमची कोणाक दिवची ना. आनी भायले जे कोण येता हे विकते घेता तांकां एक कृपया आहा की तेंच्यांनी ही जमीन घेवपाची ना, की ही आमची जमीन आमची, आमी कसयता आनी आमची आमी दवरतले. ते भायले येवन विकते घेता, कोणा कडल्यान घेतात तर ते विकती जमीन? कोण तो भोसले म्हणून कोण आहा तेंच्या कडल्यान घेता आनी कोण बरे बरे पायटे ते घेता. आतां कशें कितें घेता तें खबर ना, पूण आमी आमची जमीन कशी कोणाक दिवपाची ना. ती जमीन तुमच्या नांवार जायना पूण भायल्यांच्या जाता. भायल्यांचे जाता ती कशी कितें कळना, तेंची नांवार जायना. ते भायल्या भायर येता आनी भायल्या भायर कितें करता आनी बेश्टीत आपली म्हणटा, पूण आमी काय आमची जमीन आमची दिवची ना. आतां जेन्ना इलेक्शन्स आसतली तेन्ना मावळिंगेचे लोक कितें पळोवन वोट करतले? आतां ते दुसरें म्हटल्यार कितें आमी अजून निर्णय घेवंक ना. फाटले पण आमी असो निर्णय घेतलेलो, आमी भविश्काळ घातलेले, आमी इलेक्शन कोणी करूंक ना. आमचे कितें आमचे सगळे भुरगे जमलेले, आमी मागीर निर्णय कितें घेतल्यो. पूण तुमच्या मुखार मेन विशय कितें आसतलो? आमचो मेन विशय आमचो रस्त्याचो आनी आमचो जमनीचो आनी आमच्या भुरग्यांक मेन म्हटल्यार कामाक लागूंक जाय. हे आतां सर्वेशी येता, म्हाका दिसता कितल्यो सर्वेशी फाटल्या आनी हेका इलेक्शन येयल्यो, पूण त्यो सगळ्यो विकल्यो. आमचे गांवचे भुरगे आसतना आमच्या गांवच्या भुरग्यांक तुमी दिना आनी भायल्यांक तुमी विकता, ते कशें कितें कळना. आतां कितलेशेच पार्टी येयल्यार, इंडिपेंडंट आसात थोडे, RG आसतली, आप आसतली, MGP आसतली, TMC, BJP, काँग्रेस. खंयची तुमी कॅन्डिडेट ना जाल्यार खंयचो कसो कॅन्डिडेट तुमकां दिवपाचो पार्टीन? आमकां कॅन्डिडेट म्हटल्या उपरांत कितें आहा, आतां कॅन्डिडेट म्हटल्या उपरांत कोणाचेर विश्वास दवरपाक जायना. कित्याक सांग, प्रत्येक कॅन्डिडेट तेच करता, 5 वर्सां येता, आपलें राज्य करता वयता.
तुम्ही आत्ता जे म्हटले नोकऱ्यो विकल्यो म्हणून जो बोवाळ अख्ख्या गोंयभर चालू आसा कोणे विकल्यो आनी कोणाक विकल्यो अशें दिसता तुमकां? नोकऱ्यो आतां कितें आमदार भितरल्या भितर करता आनी तेच विकता न्हू. आनी कोणाक दिले ते सगळे? आतां अशें भायल्या भायल्या भुरग्यांक कितल्याच दिला पूण अशें दिसता की आमकां आमचे गांवचे भुरगे शिकल्या तांकां नोकऱ्यो मेळना आनी आमचे हेचे म्हणजे कितें आमदारा कडेन येतात नोकऱ्यो कितलेशेच येता त्यो भायल्या भायर विकता ते आमकां कळना की बरे बरे शिकले ते जो खंयचे एप्लिकेशन कॉल केल्ले घेवन गेलेले तांकां म्हणटा आयज यो फाल्यां यो तांकां सादीशी नोकरी आतां मेळना कित्याक ती भायल्यांक कित्याक मेळटा? आता आमी एक पळयलां की मय मतदारसंघान हालींच BJPन एक न्यू एंट्री जाले प्रेमेंद्र शेट म्हणून तो पयलीं अनंत शेटाचो भाव एक वेळ अशें म्हणटात की ताका टिकेट प्रॉमीस केल्या म्हणून सो जेन्ना BJP तो पयलीं आशिल्लो प्रवीण झांटये आतां प्रेमेंद्र शेट एक वेळ जावं शकता सो तुमी जेन्ना एज अ वोटर म्हणून पळयतना तुमी ही डेव्हलपमेंट कशी पळयता? आयज येता आमकां आश्वासन येता फाल्यां एका दुसरे फावटीन वयता दुसऱ्याक जेवण येता तशें आमकां नाका. पूण हाच्या पयलीं तेजो भाव आसलो हय सो तेणें तुमची तशी कामां करूंक नात? तशी कामां म्हणजे आमची कामां कांयच जाल्ली ना. आतां आमी मावळिंगे देवळान आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटसून जी स्टेज पळयता आनी जो एरिया पळयता हांगा एक इन्सिडंट घडिल्लो जेन्ना CM आयिल्लो तेन्ना लोकांनी हांगा CMाक अक्षरशः विचारलेले की आमदार खंय आसा जो सिटींग MLA जो आहा प्रवीण झांटये तो खंय आसा तो कित्याक येयना तो लोकां मदीं कित्याक पावना एक व्हडलो बोवाळ जाल्लो आनी तुमी तो प्रुडंटाचेरूच पळयल्लो. सो आमी त्या एरियेन आसा आनी आमी त्या गांवच्या लोकांक विचारया. आमच्या वांगडा आसा संजय शशिकांत गांवकर. सो शशिकांत गांवकर तुमी म्हाका सांगूंक शकता की हांगा एक असो इन्सिडंट घडिल्लो तो कित्याक खातीर घडिल्लो आनी तो राग अजून लोकां मदीं आसा? हय प्रत्येकाचे कळना कितें कोणाचो राग कोणाचेर आसा पण जे आमदारा मेरेन ज्यो गजाली जावंक जाय आसल्यो त्यो जावंक ना हांव अशें म्हणना की आमदारान कितें करूंक ना अशें ना पण आमदार म्हणजे शक्य आसलें. गांवचो इश्यू खूब आसा. गांवचो इश्यू म्हटल्यार जे आमची प्रॉपर्टीज आसा ती नांवां जावं गांवचे कोण तरी भायलो मनीस येता आनी तो आपले म्हणून आमचे अत्याचार करता ताका लागून गांवचो इश्यू हो चालूच आसा. आमी अशें म्हणना तो सोंपतलो पण जे आमदारा मेरेन ज्यो गजाली जावंक जाय आसल्यो सांगपाचें म्हटल्यार रस्ते मेन तो मुद्दो आसलो तो रस्त्याचेर. रस्तो म्हटल्यार 20 वर्सां गेले 20 वर्सां जालीं तो रस्तो ऑलरेडी डांबरीकरण जाल्ले तेचे आनी अशें म्हणटात की एक्झिस्टींग रोड आहा ताका एनओसीची गरज ना पण जेन्ना हांगा व्हडलो इश्यू जालो आमदार येयलो आनी गांवांत बोवाळ जालो रस्त्याचे म्हण ग्रावंडाचे म्हण जे डेव्हलपमेंट आसा ते जावंक ना म्हणून हांगा व्हडलोसो इश्यू जालो. तेच्या उपरांत थोड्या दिसांनी आमकां आमदारान आपल्या ऑफिसान आपयलें आनी विचारलें की कितें कितें समस्या तर आमी सांगलें मेन म्हणजे आमचो आसा तो रस्तो तुमी म्हणटा की तांकां एनओसी जाय. आमी अशें आयकलां की एक्झिस्टींग रोड आहा ताका एनओसीची गरज ना आनी तो आजून मेरेन आतां जवळ जवळ इलेक्शन लागीं पावलें जाल्यार तो रस्तो आजुनूय जायना. तर कित्याक जायना कित्याक लागून उरला तेचे कितें प्रॉब्लम आहा हें आमकां कळपाक जाय आसलें. ओके आतां पळोवंक वचत जाल्यार सद्या मया जो पॉलिटिकल सिच्युएशन पळयत जाल्यार विचित्र जाल्लेलें आसा. प्रेमेंद्र शेट जो पयलीं MGPन आसलो तो BJPन आयला. सो अशें म्हणटात की एक वेळ प्रवीण झांटये जो सिटींग MLA ताका एक वेळ टिकेट मेळोंक शकना. अजून टिकेट डिक्लेअर जावना कोणाक पूण ती एक वेळ प्रेमेंद्र शेटाक वचूंक शकता. सो हाचो कितलो इम्पॅक्ट जातलो खरो BJPक हाचो कितें फायदो जातलो? कांय सांगूंक शकना कित्याक 5 गेलीं आतां इतलीं वर्सां BJP राज्य करता. हांव फक्त आमच्या गांवचे पुरते उलयता. आमचें डेव्हलपमेंट जर पळयत जाल्यार 10 वर्सां आमचे गोंयांत बाकीच्या गांवां पेक्षा 10 वर्सां फाटीं आसा. मेन म्हणजे आमचे ते समस्या जाले आमी कोणूच सांगूंक शकता की फुडली पार्टी करतली जावं आज मेरेन BJPन तर आजून कितें आहा मेन जे आमचे मुद्दे आहा ते केले ना. आतां खुबशे पार्टी आनीक येयल्यात इवन इंडिपेंडंट आयल्यात RG आसा इवन TMC आयल्या आप आसा काँग्रेस आसा. सो ह्या पार्टींक चान्स पडोवंक शकता BJP आनी MGP सोडली जाल्यार ह्या सगळ्या बोळा भितर मे बी शेवटी लोकांचे मत लोकमत आमी कितें सांगूंक शकना. तरी सुद्दां थोडे आतां जे फाटल्या वर्सा 10 वर्सां जाले पळयता आमी थोडे चेंजीस जावपाक जाय. चेंजीस जावन आमी पळोवपाक जाय बाबा ही पार्टी फुडली पार्टी कितें करता नाजाल्यार परत शेवटी आसा तेच बरें अशें म्हणपाचें. अरे आमी म्हणटा की मया म्हणटात तो एक बाले किल्ला BJPचो म्हणटात ते BJPचो बाले किल्ला म्हणटात. तो खरोच बाले किल्ला आतां उरला तसो उरला अशें दिसता तुमकां की तो एक वेळ फुटोंक शकता? कितें म्हणटाले बाले किल्ला म्हणजे हांगा BJP येवंक शकता अशें म्हणटा सदां
मया म्हणटा ती क्वेश्चन खरें तशें आसा आतां तशें सिच्युएशन उरलां? आतां सांगपाचें म्हटल्यार सिच्युएशन कितें आतां लोक शिकलेले आहा, प्रत्येकाक आपलें मत जें कितें आसा तें आतां कळटा. पयलीं कशें आसतालें, पयलीं अनपड आहले जाणटे आसल्या कारणान तांकां सांग म्हटलें की थंय तेंचें मारलें मत, शिवंक म्हटलं की शिवंक मारलें. आतां तें उरोंक ना, प्रत्येकाचे स्वताचे विचार आसा, मे बी बदलोंक शकता नाल्यार तशेंय उरोंक शकता. आतां आमी आसा कुडचिरे भागान, आमच्या कडेन ग्रामस्थ आसा. आतां इलेक्शन्स येवपाची आहा, सो मया वाठारान तुमी जेन्ना वोटींग करतले लोक तेन्ना तुमी तुमच्या मुखार मेन इश्यू कितें आसतले? आमचे हांगासर कितें आहा, पयले आमचे बेकारी हांगा भुरगे शिकलेले भरपूर आहा. म्हणजे ह्या 5 वर्सांक आमचें कोणाचेंच काम जावंक ना. आनी कितें आहा तेंचे डेवलपमेंट म्हणटा आमचो आमदार आहा तो चडांत चड आमचे हांव नायगिणीचो साजू गांवकर, नायगिणी हितून जावं कुडचिरे हितून चड आमदार किंवा तेजे फाटले कार्यकर्ते आसता ते चड लक्ष दिना ह्या वाटेन. म्हणजे आतां रावला प्रेमेन शेट, म्हणजे आमच्या रिलेशनान आहा, म्हणजे सगळ्यांच्या प्रत्येक मनशाक वळखता की घरा घर तो मनशाक वळखता. म्हणजे तो भाव आसलो पयलो तेन्ना तो सगळ्याक भोव हांगासर, म्हणजे ताका ती खबर आहा. आनी हे आतां कितें जालां, थोडे व्हाळाची कामां, फुलांची बारीक बारीक डेवलपमेंट आमचे खुबशे उरले. ह्या 5 वर्सांक कांय व्हडलेशें जावंक ना. ह्या 5 वर्सांक न्हू कितेंच व्हडलेशें काम जावंक ना आमचें. आनी आतां फुडें कितें आमचें नायगिणीन आहा न्हू, एक व्हाळाचो ब्रीज आहा, थंय इस्कॉलाक जावं हेका जाल्यार वचपाक गावना. बारीक शेत बसून आमचें कितें काम जावंक ना आनी खूब अडचणी आहा. दुसरी गोश्ट कशें आहा, एक गृह आधार केला. हांव आतां 10-15 ते आमचे कितें ते सरकार तुमच्या दारी म्हणटा तेन्ना बसून हांव ती फॉर्मां घेवन भोंवता म्हाजी स्वताच्या बायलेची. हांव BJPचें काम करता. जाल्यार ते ऑफिसान गेले म्हणटा तुमचे पणजे पावला, हांगा पावला. आनी आतां चवकशी काडल्यार कितें आनी 10 म्हयने जाले पयशे बंद जाल्यार. म्हणजे म्हाजे एकल्याचें म्हणना हांव, म्हणजे सगळे लोकांचे पयशे बंद जाल्या. आनी कितें जाल्यार खुबशे बायलांचे अशे कंप्लेनी आसता. म्हणून हांव आतां पासून जे वचोन येयला थंय इनकम जाय म्हणटा, म्हटल्यार ती नाका म्हणलें तुमचे बंद जाल्यार सर्वे करपाक. हे सर्वे करूंक पासून येता गव्हर्मेंट धाडटा न्हू, ते सारके धाडिना पद्दतशीर. आनी तेचेर कितें आसा, आमदाराचें जावं किंवा आमच्या सरकाराचें तेजेर लक्ष आसपाक जाय. हे गरीब सामान्य मनशाक हो त्रास जाता भितर. कितें आहा, कोण शिकलेले आहा, कितें आहा ते आपली कामां करतात. थोडे कितें आहा शिकोवन नासले अनपड मनीस आहा, सादारण कितें शिकोवप कळ्ळें नासलें आसता, ते तुज्या सारक्या वांगडा वता, तेंची फाट फुकट पडटा. त्या कारणान हेंच्यांनी कितें आहा, सर्वे बिर्वे करतना ही गृह आदाराची जावं जाणट्याची जावं कसली सर्वे करता तेन्ना सारकी आमच्या गव्हर्मेंटान तेचेर पद्दतशीर किंवा आमच्या सैमान जावं तेजेर लक्ष दिवन हें पद्दतशीर करून घेवचें, अशी एक म्हाजी विनंती आहा तांकां. तुम्ही जेन्ना म्हटले की डेव्हलपमेंट तशी फाटल्या 5 वर्सांत जावंक ना म्हणून, त्याच्या पयलीं सुद्दां अनंत शेटे आशिल्ले आमदार म्हणून 10 वर्सां तरी, तेन्ना डेव्हलपमेंट जाताली? अनंत शेट आसलो तेन्ना आमचे बरेचशे डेव्हलपमेंट जाले. आनी आमचे तरी एरियेंत लावन हे कुडचिरे एरियेन, म्हाळुंगे एरियेन बरेचशे भुरग्यांची कामां जाल्ली आहा. हय जाल्ली आहा. आनी ह्या 5 वर्सांक आमचे म्हाळुंगे कुडचिरे पंचायत आहा न्हू, वन म्हाळुंगे कुडचिरे, ही पंचायतीक हांव ते सायडीतले सांगूंक शकना. म्हणजे कुडचिरे एरियेचें हांव सांगूंक शकता किंवा चडांत चड कोणाचें काम जाल्लें ना. खंय जाला ते सिक्युरिटी गार्ड म्हणून ती गव्हर्मेंटाच्या जॉबाक एक लागलेलो मनीस ना. पयलीं अशें म्हणटाले की मये म्हणटात तो फक्त थंय BJP जाता. BJP बाले किल्लो म्हणटा ताका. तो आतां बाले किल्लो उरोंक ना, कित्याक तुमी आतां म्हटलां की मनीस पळोवन वोट करतले पार्टीने. व्यक्ती पळोवन करचे पडले आमकां. आतां कशें आहा, आतांच्या इलेक्शनाक आमी फाटल्या खुबशे अशें म्हणून केले, कितें BJP म्हणून केले. आतां आमकां खंयचो एक व्यक्ती रावता आनी कशें कितें काम करता ती व्यक्तीक पळोवन आमकां काम करचें पडटलें. पूण तीच जर व्यक्ती आनी खंयच्या पार्टीन दिली तुमकां बरी जाय तशी, जाल्यार BJP तुमकां तशें कांय लागना? ना, आमकां म्हाज्या हितून आहा व्यक्ती आमकां लागता. म्हणजे घरा कडेन गेलो बाबा फाल्यां सकाळीं कितें कोणाचे गरीबाचे प्रश्न घेवन गेलो जाल्यार ताका सांगले जाल्यार तेणी तें आयकोन घेवपाक जाय, घेतलो ही आमकां गॅरंटी आहा. आतां आमी आसा माटवाडा पिळगांव भागान आनी आमी एका जनरल स्टोराचेर आयला, आनंदी जनरल स्टोर, आनी आमच्या वांगडा आसा दाकू बांदोडकर. तांकां विचारया आतां जे इलेक्शन जातलें ते मेन इश्यू कितें आसतलें. आतां इलेक्शनां जावपाचीं आसा, तुमचे मेन इश्यू कितें आसतले ह्या इलेक्शनाक? आमचे मेन इश्यू म्हणजे कितें आसा, आमकां लिडर पळोवन वोट करची पडटली. कित्याक जाणा, आमी खुबशे भाजपाक आतां भाजपान खुबशे वर्सां कार्यकर्ते
म्हणून काम करता. म्हटल्यार आमचे आमदार जावं आमच्या कार्यकर्ते मंडळाचे आमकां कोण आमचें आश्वासन आयकोनूच घेयना. तुम्ही तर म्हाजें दुकान पळयलां कशा पद्दतीन आसा तें. जा आमी कितें आमच्या वाड्याच्या फिचारा खातीर हांव सगल्यांचे अशें म्हाजें स्वताचें नाका, म्हाजे हे जे लोक आसा पळय प्रियक म्हणजे आमच्या गांवचे तेज्या खातीर हांव ताका सदांच हातभार लायतालो. पण एक पावट हांव म्हाजें व्यक्तिमत वोट करतलो. एफर्ट तुम्ही व्यक्ती पळोवन मत मारतले पण पार्टी पळोवन ना. पार्टी पळोवन म्हणजे कितें ना म्हणजे पार्टेन तर परत आमकां बरी व्यक्ती दिली तरच हांव ते पार्टेक बरोबर काम करतलो. आता सध्या पार्टीन तुमच्या आता प्रेमेंद शेट म्हणून आयला. अनंत शेटाचा पयलीं अनंत शेट आशिल्ल्या पयलीं त्याचा भाव आणि तुम्ही जाणा की प्रवीण जाटी हो सिटींग MLA आसा आणि ताका खुबश्या लोकांनी अपोजूय केला. सो एक वेळ प्रेमेंद शेट हाका जर BJP टिकेट दिली जाल्यार तुमचें मत कितें आसतलें? म्हाजें मत म्हणजे कितें हांवें आतां हांव हांगासर आतां बूथ कार्य करता आसलेलो. स्वता हांव अध्यक्ष. तेन्ना हांवें जेन्ना खुबशे कितें भुरग्याची कॉला जावं आनी कितें तरी घेवन गेलो तेन्ना म्हाजें कांय तेंच्यांनी एक्शन घेवना. एक आजून म्हाका दिसता 15-20 वर्सां जालीं हांव आतां भाजपान काम करता. आज पर्यंत म्हाजो तेणी एक एप्लाय म्हाज्या नांवान म्हणून केन्ना करूं ना. म्हाका आश्वासन दिता तुका एक पुताक एक 2 जॉब दितलो म्हणून आजून पर्यंत म्हाका काय ना. फाटलीं 15 वर्सां म्हणजे पळोवंक वता जाल्यार फाटल्या 15 वर्सां BJPच आसा हांगा. तरी पूण तुमची कामां जाली ना म्हणटा तुमी? ना म्हाजी कांयच कामां जाली ना. तुमची म्हणजे बुथाची कांयच कामां जाली ना. आणि मेन म्हणजे डेव्हलपमेंट जाला तरी डेव्हलपमेंट रस्ते तुमी पळयला न्हू. तुम्ही आता येयलात हे रस्ते पळयला तुमी कितें जाला ते. आमी एक आतां भालवाडीचो विशय कसोच वर्सां येयल्ल्या आमदारा कडेन मागता. 2 टर्म म्हाज्या आमदारान काडले अनंत शेट्टीन. दुसरो हो आतां 5 वर्सां गेल्ल्या 5 वर्सांक आमच्या प्रवीण जाटीन काडले. कांयच ना. आमकां सांगलेलें निवडून येत जाल्यार 3 म्हयन्यांनी भालवाडी बांदून दिता. आपले कितें आमदार फंडासून सुद्दां करून दिवं येताली पण शक्य जालें ना तेंचे कडेन. पण आतां आमी लोकांच्या दारांनी भोंवंक शकना न्हू. सध्या बालवाडी कशी भरता तुमची कोणाच्या तरी? लोकांच्या घरांनी भरता. लोकांच्या घरांनी भरता. आणि कितें विशय आसतले म्हणजे तुम्ही आता म्हणटा BJP व्यक्ती पळयतले. आता बाकीचे खुबशे पार्टी आसात इवन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसात कोण कोण आसता. सो अशा वेळार जे BJPचे तुमच्या सारके जे वोटर आहा ते एक वेळ तसले कोण तरी नॉन BJP कॅन्डिडेटाक वोट करूं शकता? करूंक शकता आमी. कित्याक कारणचे आमचे आतां गांवचे सुद्दां उमेदवार कितें तरी फुडाकार घेवपाचो तेजे बरें बरें विजन आसा युवकां खातीर. युवक जेन्ना फुडें सरता म्हणजे आमी जेन्ना फुडें सरता तर तेन्ना एसेंब्लीन पावतलो आनी आमचे जे मतदारसंघाचे जे प्रश्न आहा पळय ते सुटोंक शकता. अशे गांवचे कोण तुमचे लिडर अशें तुमी म्हणटात? आमच्या गांवचे एक मिलिंद पिळगांवकर एक बरो लिडर आसा. तो सामको कितें विजन म्हणजे तेजें बरें आसा. हांवें तेज्यो खुबश्यो डिबेटी पळोवन हांव सामको चेंज जाल्लो आसा. म्हाका कितें तो म्हाजे कडेन कितें कॉन्टेक्टान केन्ना येवना पण एक तेजें विजन तर पळयशी जाल्यार तेजें विजन बरें आसा. कितें जाणा तो कितें तरी फाल्यां सकाळीं तेजे कडेन जातलें अशें म्हणून आमकां तरी आस आसा. आता BJPन जो सध्या एक मूव जो केला म्हणजे हाका हाडला प्रेमेंद शेटाक हाडला हे सायडीन आपल्या सायडीन हाडला MGPंतल्यान. BJP कितें फायदो जावं शकता हाचो? BJPक फायदो म्हणजे तुका शेवटी कितें सांगूंक शकता. तेणी तर आतां तशें तर BJPचोच पयलीं तो कार्यकर्तो आसलेलो आनी परत तेणी मोगो पक्षान वचपाची गरज नासलेली. कित्याक मोगो पक्षान कित्याक गेलो तो? मोगो पक्षानसून परत भाजपान येयले. हेजेरसून कळोंक जाय की फाल्यां तो आतां भाजपाचे तरी कमी सीट येयले आमचेच कमी सीट येयला फाल्यां तो दुसऱ्या पक्षान खंय तरी सत्ता आतां थंय वचोंक शकता. म्हणून आमकां एक फावट व्यक्ती वायज वोट करची पडटली. आमी आतां आसा तारवाडा पिळगांव भागान आणि आमच्या वांगडा वेंगुर्लेकर एक सिनियर सिटीजन. आतां इलेक्शन्स येतात. कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय ह्या भागान अशें दिसता तुमकां? डेव्हलपमेंटचे आहा बरेचशे कामां जावपाचे पण ताका दुर्लक्ष जाता. आनी ताका कारण जाता हेच जे निवडून येता पळय ते जास्त करून तेंच्या निर्णयानुसार जाता न्हू. पक्षश्रेश्ठी म्हणून आमी म्हणटा न्हू ते कितें लादीत तो हांगा कॅन्डिडेट जाता. ताका लागून ती डेव्हलपमेंटची कामां थंयच उरता. फाटलीं 15 वर्सां हांगा ना म्हटल्यार BJPचें राज्य आसा. डेव्हलपमेंट खंयची कामां जी जावंक जाय आशिल्ली जावंक ना? 2 कामां मुख्य जावंक ना. एक म्हणजे आमचो धक्को जो आहा पळय तारवाड्यार पयलीं हांगा वाफर म्हणून चलतालो पिळगांव म्हणजे वळवय ते पणजे पर्यंत फेरीबोट हे वाफर म्हणजे बोट. धक्को गेल्या कारणान ती बंद पडल्या आनी ते बऱ्याच वेळा हें जाता. आमी खासदाराक सुद्दां विनंती केल्ली की तो जावचो म्हणून आनी मदींच कितें वारें निर्माण जाता करता अशें आनी तेजेर कांय ना. आनी दुसरें म्हत्वाचें म्हणजे हो जर मतदारसंघ जोडटलो न्हू जाल्यार एक बागवाडा ते कारापूर हें आहा पळय त्या भागान एक बारीकसो ब्रीज जायत न्हू जाल्यार बऱ्या पैकी जॉयंट जाता. जाल्यार हांगा खंड पडटा पळय बिचोले असो वचून मागीर परत सांकळे भागाक वयचो पडटा. हरशीं मागीर मतदारसंघ एकच
तो एक म्हत्वाचो ब्रिज आहा. पण सध्या ह्या 5 वर्सांक जाल्यार व्हडलीशें कांय ना, फक्त झेडपी फंडांतसून 1-2-3 कामां कितें जाल्यार तीच. आनी हालीं आतां लास्ट एक पंचायत BJPन जॉयन जाल्या कारणान तो एक रिटर्निंग वॉल म्हणून जाल्या, ती पण गॅरंटी तेजी कांय ना. म्हणजे फाटली तुम्ही जर सांगता ती फाटली 5 वर्सांची कामां जाली आसा, आमदार येत नासलो की हांगा ह्या सायडीन आमदाराचेच येत ना न्हू, संपर्कूच ना कोणा कडेन, आनी तांकां पडलेलें नासलें मतदारसंघा बद्दल. कित्याक आमी आतां पयलोच BJP पक्ष हांगा गांवांत हाडपी हांव स्वता. म्हणजे त्या पयलीं गर्देच्या भंयान कोणूच हांगा BJP म्हटल्यार भियाताले. गर्दे तेन्ना सिनियर कशें न्हू, आनी तेंच्याच हेतून एक 5 वर्सां 5 पिरियड टर्म तेंच्या हातीन उरली पंचायत. मुख्य अशें आतां चडशे जॉब सोदता न्हू, पूण जॉब गव्हर्मेंट दिवं शकना. तेकाय कारण जालां की गव्हर्मेंटान हें वोटींग बँक एक करूंक जाय म्हणून जें हें चालू जालां पळय, हें दिता ते आमचे गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, जो बाकीचे स्किमी, ताका लागून भोवतेक जाण तेजेर डिपेंड रावता. आनी यूथ सगळे आहा पळय ते बिंदास जाले, म्हणजे घरा कडेन खावपाची हें मेळटा न्हू, ताका लागून पडलेलें ना कोणाक. आनी गव्हर्मेंट ते पयशे थंय डायवर्ट जाल्या कारणान गव्हर्मेंट न्यू युथाक जॉब दिवंक शकना. म्हणजे तेजेर कितें तरी बंधन आसूंक जाय. म्हणजे जी लाडली लक्ष्मी एक वेळ चलता, ग्रह हेजे बी उपकारता DSS स्कीम, ते बी चवकशी करिनासतना ते हें जाल्लें आहा. म्हणजे फंड तो मिसयूज जाता तेजो, म्हणजे ज्या जाग्यार मेळोंक जाय पळय थंय ते खरें मेळत ना. आता आमी जर पळयत न्ही, आतां BJPन प्रेमेंद्र शेट जे अनंत शेटाचो भाव आशिल्लो ताका BJPन घेतला. तिकेट अजून कोणाक डिक्लेअर जावंक ना, पूण आनी अशें आयकूंक येता की एक वेळ जाता तो सिटींग MLA आहा प्रवीण जाटे, तो एक वेळ MGP जॉयन जावंक शकता. अशें एक सद्या पॉलिटिकली सद्या म्हणटा ती डेव्हलपमेंट तुमच्या एरियेन जालेली आसा. BJPक हाचो फायदो जातलो कोणाचो? म्हणजे तेंचे प्रेमेंद्र शेटाक जो घेतला ताचो कितें फायदो जातलो काय म्हणटा BJPक जे वोट्स हेजे आहा पळय, जे आमचे गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, हे BJP म्हणजे पक्ष पळोवनूच मत दिवपी. पण फ्लोटींग जे वोट आसता पळय ते BJPचे सायडीक हे फावट रावचे ना. प्रेमेंद्राक दिले जाल्यार तिकेट, कित्याक सांग थोडे बदलो म्हणून तेजो वापर करता न्हू. कित्याक हे मेन पार्टीन बाकीच्या हांकां कार्यकर्त्यांक बी कोणाक विचारलेलें ना, ताका घेतलो तो ही अपेक्षा धरूनच सद्या येयल्लो आहा. कोण? प्रेमेन खंयची आपणाक तिकेट मेळटली म्हणून. पण समजा वयल्या तेंचे हाय लेवलचे आमचे जे पक्ष श्रेश्ठ म्हणून सद्या आहा न्हू, तांकां जर समजा दुसरो कितें वैयक्तीक फायदो जाता जाल्यार ते पटकन निर्णय घेवन ताका सोडून दुसऱ्याक सुद्दां दिवंक आहा. प्रेमेनान कितें केलें, MGPन गेलो आनी व्हडलो हें केलो शो, बेळगांव वचोन ते रावले म्हणून तांकां पळोवन व्हरतले अशें तशें. आनी अचानक हें घेवप म्हणजे मागीर जे निश्ठावंत कार्यकर्ते आहा पळय ताका दिसता हो तुमचो वेव्हार म्हणून. तर हें पक्षा बद्दल आत्मीयता अशें कांय ना. आतां वेंचणुके येतले, त्या वेळार तुमी मय मतदारसंघ फाटल्या 5 वर्सां पळयता की आमचो BJP कडेन आसा, आनी फाटल्या 10 वर्सां पयलीं तो BJP कडेन आशिल्लो. खरी डेव्हलपमेंट जाल्या ह्या भागान? कितें डेव्हलपमेंट जालां हांगा? कांयच ना, झिरो. मय मतदारसंघ हो सदींच तेंच्यांनी एक असो मतदारसंघ हें केला BJPन की ते समजता कितें आमी कोणायकूच दवरूं हांगा तो निवडून येतलो. आनी मयचे लोक आमी पिशे आहाय समजता तेमकां. मय मतदारसंघान डेव्हलपमेंट झिरो. आमदार केन्ना येवन कोणाक तोंड दाखयना. तो आमदार आतां तोंड दाखयना म्हणून आमी अशें आयकलां की आतां की ते दुसऱ्याक कोणाक तिकेट दिता म्हणून. म्हणजे कितें मतदारांचो फकाणां चलयल्या हेंच्यांनी. आतां BJPन तो प्रेमेंद्र शेट जो अनंत शेटा पळय भाग घेतला आनी एक वेळ ताका तिकेट दिवंक शकता असो एक भाव आसा. तो पयलीं MGPन आशिल्लो, आतां BJPन आयला. सो तुमकां एज अ मतदार तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता तो लोकांच्या बऱ्याक लागून MGनसून BJPन वचोंक ना. तूं काल सकाळीच MGन गेल्लो, आयज तूं परत BJPन गेले. ही फकाणां जाल्ल्या सगळीं. हो हें न्हू लोकांचो विकास न्हू, तेंचो स्वताचो विकास, त्या कॅन्डिडेटाचो आनी पार्टीचोय बीन. BJP जर सोडली जाल्यार आनी खंयची पार्टीची हांगा ह्या एरियेन चड चान्सीस आसा आनी येवं शकता? म्हाका दिसता आतां म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे आम आदमीक हेका पर्याय काँग्रेस BJPक. कित्याक काँग्रेसीक 17 आमदार दिल्ले, तितूंतले 15 आमदार तेंच्यांनी इकले. BJPन ते इकते घेतले, थोडे अपक्षय घेतले, दुसरे लोकल पार्टीचे आसले तेंचे इकते घेतले. हे अशे आमदार जर इकते घेवन जर सरकार चलोवंक लागले लोकांचे कितें बरें करतले? आमी मतदार आमकां जावो तो मनीस म्हणून आमी ताका निवडून दिता आनी तो आपूण विकलो गेलो वयता. हेंचेर कसो विश्वास ठेवपाचो आनी कित्याक लागून ठेवपाचो?
म्हाज्या हिसपान केजरीवाल सद्या बरें सरकार दिवंक शकतलो आमच्या गोंयांत. पूण तेंचे कडेन तसो कॅन्डिडेट आसा काय म्हणटा. आसा प्रोफेसर राजेश कलंगूटकर बेस्ट मनीस आसा. आतां आमच्या वांगडा आसा एक फेमस मनीस, तुमी ताका पयला आसतलो, कोंकणी रॅप करता तो, अमित ताचें नांव. अमित, तूं मया मतदारसंघांतलो, आतां इलेक्शनां जावपाचीं आसा, सो मया मतदारसंघाचे तुज्या भशेन जे यूथ आहा ते कितें पळयतात? पळोवपा सारकें कांय रोंग ना, फक्त आतां कोण रावता तेजेर आतां कांय निश्चितूच ना न्हू. आमकां सदां थंय आता की मया मतदार हो सगळ्यान सवाय मतदारसंघ, येल्लो गेल्लो म्हणटा आपूण बिंदास जिखून येतलो, आनी लास्टाक खंयचो पट्टो मेळो एक पार्टीचो, मेन पार्टीचो, दोळे धांपून बीन कुत्र्याक सुद्दां पट्टो घातलो काय तो बिंदास निवडून येवं शकता. अशें आतां मागीर एवरी टायम वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड. सो ह्या वर्सा आतां तें जातलें काय ना तें इलेक्शन रिजल्टाक कळटलें. पूण म्हाज्या हिसपान तरी आतां तरी भुरगे शिकलेले आज अवेरनेस इज मोर, सो बरें कितें जावपा तें पळोवया. आतां खुबशे पार्टी आसा, सो पार्टीन कॅन्डिडेट दितना मया मतदारसंघाक कसो कॅन्डिडेट दिवपाचो अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता मेन म्हटलें पळय तो तेजी क्रेडिबिलिटी आमी केन्नाच पळोवंक ना सद्या तरी मया मतदारसंघात. कित्याक आतां पिपल्स पर्सन शूड बी इलेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल. हे आतां लोक कोणाच्या रिलेटीव, कोणाचो आतां आपलो भावलो हे पळोवन हें करता. तो लोकांक इतलो पावतलो हे कोणाचो प्रोस्पेक्टिवूच नासता केन्ना. सो दीस इज वन ऑफ द ड्रॉबॅक ऑफ मया पिपल आहा फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी सेकेंडली आमी मळोंक गेल्यार एज्युकेटेड पयलें वता आनी आमी वचोन ताका बिचोले यो म्हणटकूच बिचोले गेलो मागीर पणजे मागीर हांगा अशें ना न्हू. कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं मयाचो आमदार सो मयान आसपाक जाय न्हू. एनी टायम शूड बी अवेलेबल फॉर द पीपल न्हू. आतां सद्या फाटल्या एका कोवीड येयलो, सगळें येयलें तें, तितून आमकां कितें कळ्ळें की आमकां मया मतदारसंघान वी आर इंडिपेंडंट. कोणाचेर डिपेंडंट रावपाक प्रसंग येवंक ना, कित्याक विश्वासूच ना न्हू की बाबा कोण पावतलो अशें जाल्लें सीन. पण खरीच डेव्हलपमेंट जाल्या तशी फाटल्या 10-15 वर्सां, म्हणजे फाटल्या 10 वर्सां आमी पळयता की तो मतदारसंघ सदांच BJP वांगडा रावला. सो खरी डेव्हलपमेंट जाल्या. आतां डेव्हलपमेंट म्हणजे विकासाच्या बद्दल हांव फक्त आतां म्हाजी आतां 30 वर्सां. सो आतां एकूच म्हाका ऑप्शन आहा की आतां लग्न जावप आनी म्हाज्या भुरग्याचें नांव विकास दवरप. सो विकास तेन्नाच जातलो हो दिसता, कित्याक आनी ऑप्शन ना न्हू. आतां कोणाचेर विश्वास धरतले. सो तूं म्हणटा तो डेव्हलपमेंट जाली ना म्हणटा तुमी? कितें सांगता आतां रोग पळयला तूं, हो रोग आतां हॉटमिक्स मशीन आसता पळय ते एकूचदां हे भोंवयला ते पयलींचो रोग व्हडलो आसलो तो बारीक जालो. सो वी आर एक्चुली गोईंग बॅकवर्ड्स. सो एक सिंपल एग्जांपल तुका म्हणटा. आनी ते बाकीचे पळोवंक गेल्यार मया मतदारसंघ आतां नार्वे पंचायत आमची पळोवंक गेली बारीक जाल्यार आतां रोड सेफ्टी बी सगळें उलयता. नार्वे मतदारसंघात एक स्पीड ब्रेकर ना आनी खंय कितें बारीक बारीक गजाली ना. लोकांक आय डोंट नो वॉट इज द एक्चुअल थिंग, बट सगळ्या लोकांचो मेन मुद्दो आसता की आमचे देवळाचें काम जावचें, हें जावचें, तें जावचेंच. इट इज अ हेरिटेज, वी नीड टू प्रिजर्व दॅट. बट देन अगेन नो बडी क्वेश्चन्स अबावट द लायवलीहूड न्हू. बाबा तूं जगतलो कितें, खातलो कितें, तेजे प्रश्न कोण विचारूंक पळयना. सगळे इंडिविज्युअल मतांनी आपले वोट दिवपाक सगळ्याचें कितें आसता न्हू रिजन न्हू. पूण आपले एज अ होल कम्युनिटी मया मतदारसंघ हो पळोवंक गेल्यार होपलेस काय दिसता रे सगळें. ओके, आतां होपलेस म्हटल्यार तुवें. आतां आमी पळयलां की BJPन एक मूव केला की MGPचो एकटो हाडलो, प्रेमेंद्र शेट म्हणून. तो एक्चुअली पयलीं BJPचो, तो ताका MGP मागीर तेणी आतां परतून आतां तो BJPन एंट्री जाला. आनी अशें म्हणटात की एक वेळ ताका टिकेट आसची ना, आतां पयलीं सिटींग MLA आहा ताका टिकेट आसची ना, एक वेळ हाका टिकेट दिवची, असो एक कितें तरी बोवाळ आसा. कितें इम्पॅक्ट जातलो म्हणटा? तेच सांगता तुका, मया मतदारसंघांतल्या लोकांकूच खबर ना आमचो प्रतिनिधी कोण तो. आतां कितें जातलें, लास्ट इलेक्शन खतखते जे शिजतले पळय तेन्ना सगळे आपले कॅन्डिडेट म्हणटले आनी घे म्हणटले धांव, म्हणजे गोळ्याक कत घालता घे तूं आतां ह्यो पार्टीचो शिक्को घे धांव, मागीर कोण फुडें पावतलो तो निवडून येतलो. हितून कितें जातलें खबर आहा, द सेम थिंग वील बी रिपीटेड. मया मतदारसंघान पळयला तुवें एवरी टायम द पार्टी इज फिलींग 50-50 चान्सीस द नेक्स्ट टायम कॅन्डिडेटाक इलेक्ट करपाक, म्हणजे ताका टिकेट दिवपाक सुद्दां फाटी फुडें येता. कित्याक क्रेडिबल कॅन्डिडेटाक पयलीं चान्सूच दिना. लोक निवडून हाडटा पार्टीक पळोवन आनी मागीर परतून बॉब मारता की बाबा आमी कांयच ना मरे करूंक येता. सो दॅट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. आनी कांय ना रे, पळोवया आतां कितें जाता तें. कसो कॅन्डिडेट दिवपाक जाय पार्टीन, खंयची पार्टी जाय, कसो कॅन्डिडेट दिवपाक जाय मया खातीर तरी? First of all, his presence should be felt by the people. Second of all, he should have a strategy. लोक येयल्यार भायर भोपके दिवन फायदो ना की बाबा आपण कामां दितलें, मागीर ते वचून खंय 5-6 हजाराच्या कामां. एक्चुली द आतां नॉर्मल आमचो मिनिमम वेज आनी 9.5-10 हजाराची. आतां मया मतदारसंघांतले लोक चडशे वयता कामाक, खंयचे वयता म्हाका चडशे 7 येता. तेन्ना कोण लेबर मिनिस्ट्री बी कोणाक लागना. कळ्ळें.
कित्याक गांवांतले तांकां कमी पेमेंट कितें ते येतले न्हू आनी काम ऑप्शनूच ना न्हू जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तर मयान तर नात इंडस्ट्रीक आनी मयामले एक सुद्दां आतां पळय इतलीं वर्सां कितें एक डेवलॉपमेंट म्हटल्यार एक ऑपॉर्च्युनिटी कितें येतली म्हण दिसलेलें पूण कांय जावना. आतां आमी पावल्या चोडणा सावथ ह्या भागान आसा. आमच्या वांगडा एक यूथ वोटर आसा. ताका विचारात चोडणाचे मेन इश्यूज कितें, खरीच हांगा डेवलपमेंट जाल्या काय ना ती. चोडणाचे मेन इश्यूज कितें आनी खरीच हांगा डेवलपमेंट जालें? हांगासर ह्या लास्ट 5 वर्सांक जाल्यार कांयच डेवलपमेंट जावंक ना आनी मेन इश्यू म्हटल्यार हांगासर दोतोराची फॅसिलिटी कांयच ना. हांगासर कोणाकूय एमर्जन्सी कितेंय जालें जाल्यार 24 वर हांगा दोतोर ना आनी आमचो येदो व्हडलो हो चोडणा गांव आसा पळय हांगासर खरेंच दोतोराची गरज आसा. आनी तशेंच हांगासर उदीक आमकां 2 दिसांनी 3 दिसांनी एक दीस येता तेय बीन 2-3 वरांक येता. सो हेजेर मरे कितें तरी जावपाक जाय. हे कित्याक हे आमी डेवलपमेंट म्हणूं शकना, ह्यो बेजीक नेसेसिटी ह्यो डेफिनेटली ह्यो सगळ्यांक मेळोंकूच जाय. हेज्या त्या उपरांत मागीर हांगासर सिग्नलाक प्रॉब्लम आसा. आतां चडशें कितें ऑनलायन आसा पळय ते भुरग्यांक हांगासर सिग्नलाक प्रॉब्लम जाता. सो हेजेर कितें तरी सरकारान विचार करपाक जाय. वचपाचो फेरीबोटीक आमकां एवरीडे आमकां चोडणा आतां चोडणेसून जर आमकां पणजे वयतलो जाल्यार फक्त आमकां अर्द वर खूब हरशीं पूण हांगासर 2-2 वरां आमकां भायर बेगीन सरचें पडटा आनी पावसान बीन कितें जाता स्पेशली हांगासून कोण पणजे शिकता बांबोळे शिकता तांकां ल्हान भुरग्यांक इश्कॉलान बीन आमकां तर कामाक वचपाक मोटरसायकल घेवन इतले त्रास जाता जाल्यार तांकां इश्कॉलांतल्या भुरग्यांक बसींनी वचपाक कितले प्रॉब्लेम जातले. आमी कामाक वचून घरा तरी बेगीन पावता पूण ती इश्कॉलांच्यान बेगीन पावना. सो हेका लागून कितें तरी अशें करपाक जाय. डेवलपमेंट मागीर पूण एटलीस्ट पयली बेजीक नेसेसिटी तरी आमी डेवलपमेंटाक चिंतत ना. सद्या बेजीक नेसेसिटी आमची फुलफिलूच जावंक ना. बेजीक नेसेसिटी जेन्ना फुलफील जातल्यो तेन्ना मागीर डेवलपमेंटाक चिंतुया. आतां आमी जर पळोवंक वचत चोडणा हें पणजेच्यान लागीं कॅपिटल सिटी कडल्यान कॅपिटल पूण तरी आसता तुमी फक्त जस्ट बेजीक गजाली मागता डेवलपमेंट जावं मागीना ही सद्याची परिस्थिती. हय आतां एक अशें जालां की BJPन तो प्रेमेंद्र शेट म्हणून घेतला आनी BJPचो सद्याचो आमदार आसा प्रवीण जाटये. सो सद्या कन्फ्युजन जाला कोणाक टिकेट वतली कोणाक वयची ना. फाटलीं 5 वर्सां तुमी ताजी पयली आसतली. सो कितें दिसता तुमकां BJPन जे कितें केलां कोणाक तरी हाडला MGPतल्याक ते BJPचे फायद्याचें? BJPच्या प्रत्येक पार्टीचो आपलो आपलो हें आसता. सो ते सर्वे करता जावं आनी कितें करता. सो तांकां असो हें मेळ्ळो आसतलो की प्रवीण जाटयान जें करूंक जाय आसलें तें तेजे कडेन जावंक ना. सो डेफिनेटली ते सेकंड ऑप्शन मागीर वयता. सो ताका लागून तेंच्यांनी दुसऱ्या कॅन्डिडेटाचो विचार केला आसतलो. पूण हें सारकें केलां कितें तें अशें एज अ वोटर तुका कितें दिसता? आतां 5 वर्सां म्हटल्यार खूब वर्सां 5 वर्सांनी तो मनीस कांयच करूं शकना. ताका तूं आनीक 5 वर्सां दिवन तेजे कडल्यान तूं एक्सपेक्ट कितें बरें करूं शकतलो. सो डेफिनेटली न्यू फेस पळोवचोच पडटलो. आनी अशें आतां एक BJP सोडली आनी बाकीचे आतां पार्टीज आहात ना इवन इंडिपेंडंट आसता अशें कोण बरे आसा कॅन्डिडेट जे मळ्या भितर? इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हटल्यार सद्या तरी रोहन सावयकर येयल्लो हांगासर एकदां बरो आसा डॅशींग पूण इलेक्शन लडपाक फक्त डॅशींग नासलो म्हणल्यार आतां 4 गोश्टी तेजे कडेन जायो. सो लोकां कडेन तसो एप्रोचीस जाय. सो पळोवया फुडें कशें कितें तें. आनी बाकीच्या पार्टींचे कितले चान्सीस आसा लायक आप आसा MGP सुद्दां इवन नाजाल्यार गोवा फॉरवर्ड आसतली नाजाल्यार काँग्रेस आसतली TMC येयल्या आतां एक इवन RG जो फॅक्टर RGचे जो तेंच्यांनी आपले डिक्लेअर केल्लेले आहा. सो ह्या सगळ्यांचो कितें इम्पॅक्ट जावं शकता? TMC म्हणटो कितें आहा TMC ही बेंगॉलाची पार्टी आनी तेंच्यांनी MG कडेन युती केल्ल्या उपरांत म्हाका जाल्यार दिसना ते कितें हांगासर हें करूं शकतले अशें. इवन MGP काय करूं शकना म्हणजे MGP हय ते आतां MGP इंडिपेंडंट समज आसले जाल्यार ते कितें तरी करूं शकताले पूण तेंच्यांनी टाय अप केले आतां TMC कडेन आनी ते डेफिनेट मायनस जातले ते. आनी आनी आम आदमी बीन तशें हांगासर सद्या मळ्यान तरी तेंचो तितलो हें ना कसो दिसता म्हाका. आनी RG जी म्हणटात ती RG आतां थोडे कडेन आसा. आतां चोडणा पळोवंक जाल्यार RGचे आहा पूण चोडणाच म्हटलें म्हणजे मये मतदारसंघ म्हटल्यार मया येयले शिरगांव येयले कारापूर येयले. सो बाकीचे कडेन तेंचें हें आसूंक जाय न्हू. तितलो तेंचो प्रेझेन्स ना. तेंचो हें ना बरोबर. सो आनी आतां जर सपोज BJPन कॅन्डिडेट चेंज केलो तांकां फायदो जातलो अशें तुमी म्हणटा?
कॅन्डिडेट चेंज केला कॅन्डिडेट चेंज केला फायदो जातलो हो दिसता. बीजेपी येस. कोण कॅन्डिडेट असू शकता बीजेपीचो, म्हणजे कोणाक दिल्या टिकेट बरी अशी दिसता बीजेपीची? सो आतां म्हाका जर दिसता की एक तर मिलिंद पिळगांवकर नाल्यार पेमेंट शेळ्याचो दोगांय भितर एकट्याक मेळटली ही दिसता म्हाका. दोगांय भितरल्या एकट्याक. आतां आमी आसा कारापूर आणि आमच्या वांगडा आसा एक गांवकर सर. आमी तांकां विचारया खरेंच ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट जाल्या काय ना ती. फाटली कितलीशींच वर्सां तुमी पळयता की हांगा बीजेपीचो MLA निवडून येता. खरी डेव्हलपमेंट जाल्या हांगा? ना कसली डेव्हलपमेंट जावंक ना. म्हणजे भुरगे खूब बेकार आहा. हय. मेन विशय कितें आसतले ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी? मेन कितें विशय? मेन म्हणजे रस्ते पाणयाचे आतां बिलां कितलीं तेंच्यांनी वाडय दिल्लीं आसा. म्हाका आयज 500-600 रुपया घेतले जाल्यार फी फ्री म्हटल्यार आनी आयज 600-700 रुपया बील येयलें. कितें करपाचें आमी हितूर आतां? म्हणजे झिरो म्हणटा तें बील तुमकां येवंक ना? झिरो बील कालच्या हेका येवंकूच ना. आतां फुडल्या हेका कितें जाता पळोवया. दुसऱ्या फटयल्या सारकें फटयता सारकें ना हे. तशें दुसरें म्हणजे तुमी जो म्हटलं की भुरग्यांक जॉब ना म्हणून. खूब भुरग्यांक जॉब ना. खूब भुरग्यांक जॉब ना आनी भुरगे अशे बेश्टे आतां हें करता. खरें म्हणजे कितें करूंक जाय आसलें सरकारान अशें दिसता? सरकारान आमकां ताका कितें तरी एक 200 रुपया बाकीचे स्टेटीचे लागले. आमचे एक 50 तरी स्टेटीचे भुरगे लावंक आयले न्हू मया मतदारसंघाचे. आयज मया मतदारसंघान कांयच ना. आनी आमकां आजून इतके वर्सां जालीं कोणूच असो MLA आहा न्हू असो पावरफूल असो आमकां येवंक ना. आमी एका वर्सा बाबाच्या आनी हेज्या राण्याच्या हेजेर आमी नाचताले म्हटल्यार ते कांयच ना जालें ना. तेन्ना तुमी प्रवीण झांटेक सपोर्ट केला? ना आमी म्हणजे ते बाबा आसतना म्हणटा तुमी? बाबा आसतना म्हणजे प्रवीण झांटे तेन्ना आनी बाबा काँग्रेसीक घातलो न्हू तेन्नाची गजाल ती. ओके. आतां जेन्ना खुबशे पार्टी येयल्यात प्लस खूब पार्टी येयल्यात सो ह्या सगळ्या बोळा भितर तुमकां कितें दिसता कितें जातलें अशें? आमकां मिलीन तरी येत जाल्यार आमच्या गांवचें कितें तरी जायत कशें दिसता. आमचे पयर हांव तेज्या हेका गेल्लो ते मया हेका हें आसलें तेन्ना पूण लोक भयंकर जमलो. खुर्ची बसपाक नासली. इतको लोक जमोन सुद्दां लोक सायडीक उबे आसले. एफर्ट बीजेपीन तुमी पळयला एक अशी घटना घडली की तेंच्यांनी प्रेमेंद्र शेट तांकां बीजेपीन घेतले आनी सद्याचो सिटींग MLA आहा बीजेपीचो प्रवीण झांटये ताका एक वेळ टिकेट दीत ना दीत असो एक बोवाळ आसा. पूण शेटयेक कितें टिकेट दिवन बीजेपीक फायदो जातलो अशें दिसता? म्हाका कांय ना. ओके. आमच्या वांगडा आसा आतां महेश मोनेक आमी विचारया ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितले इश्यूज आहात ते. मये जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तातूंत खरी डेव्हलपमेंट जाल्या? डेव्हलपमेंट म्हणटात खूब जाण जाल्या म्हणून पूण एक्चुली दिसपाक डेव्हलपमेंट खंय दिसना. हो मेन मुद्दो आसा. खंयची गजाली जावपाक जाय अशें दिसता? बेजिकली मय ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा न्हय तिजो एरिया जो पळयलो जर आमी जाल्यार इट इज एज गूड एज बिचोलीम. रायट. बिचोलीम जशी हेल्थ फेसिलिटीज आसा हॉस्पिटल्स आसा. आतां थंय दिवचलें नवीन म्हणटा तशें कितें अद्यावत हॉस्पिटल जालां. तशाच प्रकारचें आमकां ऑलरेडी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणून दिलां पण ती मयेची जी एरिया आसा ताका ते पावचे ना. सो वी नीड अ बेटर फेसिलिटी ऑर मे बी मोर इक्विप्ड हॉस्पिटल बेजिकली. दॅट इज द मेन रिक्वायरमेंट हियर. आनी कितें रिक्वायरमेंट मयेची? आतां दुसरी मेन गोश्ट म्हटल्यार तशी पळोवपाक गेल्यार आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा हांगा रस्ते आसा थंय थोड्या वाड्यांचेर रस्ते पावोंक ना. थोड्या वाड्यांचेर लायट वेवस्थीत पावचना. पाण्याचो प्रॉब्लेम जाताच खंय ना खंय तरी. हे जे गोश्टी बेजीक गोश्टी आसा न्हय त्यो जर रेग्युलरायज केल्यो न्हय जाल्यार चडशे इश्यूज थंयच्या थंयच सोंपतले. हो म्हाजो पर्सनल ओपिनियन ह्या मुद्द्याचेर. सो आतां हाच्या फुडें जेन्ना पार्टी खंयची पार्टी जावं ती कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता त्या कॅन्डिडेटान हे गोश्टी प्रामुख्यान उगडास दवरपाक. बरोबर. पार्टी खंयची आसूं पार्टी डजंट मॅटर. बेजिकली जो मनीस येतलो तो मनीस मयाचो कितें विचार करता कशा प्रकारे तो मयाचो डेव्हलपमेंट करतलो हो मुख्य मुद्दो आसपाक जाय. तो खंयच्या दृश्टीन तो बाबा कितें गरज आसा आनी कितें आपूण दिवं शकता हे जर तो कॅन्डिडेट आमकां प्रॉपर फुडें येवन सांगता तो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो जातल्या कॅन्डिडेटाक त्या प्रिफर करपाचो. हें म्हाज्या दृश्टीन म्हाका दिसता. ओके.
थँक्यू महेश बाब. तुम्ही आता पहिले की आमच्याकडे महेश म्हणे आशिल्ले आता ना म्हटल्यार एक 7 वरां जालेली आमी सकाळच्यान मये कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवले सगळे गांव जे आशिल्ले सगळ्या पंचायतीन जाता तितले आमी ट्राय केली पावपाची. प्रत्येकाचो इश्यू मयाचे जे इश्यूज आहा एक म्हणजे तांचो डेव्हलपमेंट इश्यू लोक म्हणटात रस्ते सारके ना थोडे म्हणटात उदक शॉर्टेज आहा उदकाची शॉर्टेज जरी आसली आनी सेकंड थिंग गव्हर्मेंटान जरी सांगलें 0 बील तरी लोक म्हणटा की तांकां चड बिलां आयल्या. हांगा तशें पळोवंक गेल्यार BJP MGP TMC आप RG आणि इंडिपेंडंट हे सगळे जाण हे वेंचणुकेच्या वेळार खूब म्हत्वाचे मुद्दे आसतले आणि वेंचणुकेक वता तेन्ना आतां BJPन जी एक खेळ केला जो म्हणजे तेंच्यांनी शेट हांकां MGPंतल्यान BJPन हाडला आणि एक वेळ हांगालो जो BJPचो जो सिटींग MLA आहा तो एक वेळ MGPन वचूंक शकता. सो अजून तरी कांय डिसायड जालें कोणाक टिकेटी डिक्लेअर फायनल जालेली ना पूण लोकांच्या मदीं एक राग आसा लोकांच्या मदीं एक इवन BJP बद्दल राग आसा पूण तो राग कितपत वोटिंगाचेर दिसतलो म्हणजे वोटिंगा वेळार तो ते कांय सारकें ना. इवन सेंट्रल लिडरशिपा बद्दल कांय BJPचे लोक उलयतात. आमी इवन अशे BJP कार्यकर्ते आमकां जे मेळ्ळे तांकां खरो म्हणजे तांकां दिसता की फाटल्या 15 वर्सान कांयच जालें ना BJP वांगडा रावन सुद्दां पूण ते BJP वोट मारचे ना काय मारतले हे सुद्दां ते सांगपाक शकना. सो प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुषार च्यारी.